प्रितीच्या बरी बाबनो, आईची तिनूय वाचपां मागण्याची खबर करतात. आनी सुरवातेक हांव आयज तुमकां म्हणटालो, आयज धर्म परगटणेचो आयतार आमी मनयता, हो मिसावाचो आयतार. आनी आमच्या मनांत जेन्ना आमी कानार आयकता मिसावाचो आयतार येता, पयले सुवातेर आमच्या मनांत येता, अरे आतां फादर कॅलेंडर धाडटलो. दुसरें आमच्या मनांत येता, आतां एनवलोपां घेवन PPCचे वांगडी आमच्या दारार उबे रावतले. प्रितीच्या बरी बाबनो, दुसरें आमी कितें समजता, मिसांव कोणाचें, मिसावाचो वावर कोणाचो, पाद्रीचो, माद्री, वो आमी समजता मिसावांत वावर कोत्ता ताचो. प्रितीच्या बरी बाबनो, आयज मिसावांच्या वावराचेर धाकटीच नदर मारुया आनी मिसावांच्या वावराचेर नदर मारतना आमचे मागणे आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जावंक जाय हाचेर आमी धाकटलोच नियाळ करुया. तेगूय इश्ट आसले आनी तेगूय इश्टकूय एक दीस जंय वावर कोत्तात थंय एका गोडावांतकूय बंद पडले, ओ बंद जाले, दारकूय बंद जाले, सगळोच कुय काडोक जालो. आनी सगळोच काडोक जावनकूय ते भायर सरूंक सोदताले पूण जायनासलें. पयलोकूय पिटर बंद भितर पडलो म्हणटच देवाकूय शिणोक लागलो. हें आनी कितें, हें देवान म्हज्या जिवितांत कित्याक? आनी देवाक शिणटाना दोगूय आपल्या इश्टांकूय तो शिणटालो आनी ओगोचकूय एका कोणशाक बसलो. दुसरोकूय टोणी, ओकूय भाग्योत आसलो, मागण्याचो मनीस आसलो. दिमीयेर पडलोकूय आनी देवाक मागणें करूंक लागलो, सायबा एक मिलाग्री कर रे आनी आमकां भायर काड. तिसरोकूय जॉनी भितर आसलो आनी जॉनी कितें करतालो, देवाक मागणें करतालो पूण बरोच बरकूय आपली हातांतूय एक मॅच बॉक्स आसलें तें घेवनकूय फस्काची काडी पेटोवनकूय उजवाड पळोवन खुंयच्यान भायर सरूंक जाता तें पळयतालो. आतां तेगोय हें कोत्ताना तिसऱ्याकूय एक पिकास मेळटा हातांत आनी पिकास मेळून ओकूय पिकास हातांत घेता आनी ओंटीचेर मारून धाकटलोच बुराक करूंकूय सुरू करता. पूण हे दोगूयकूय पयलो देवाक शिणटालो, ओगोच रावता, दुसरो आपूण मागणें करीत रावता, मिलाग्रीक रावता, पूण तिसरो मागणेंय कोत्ता, वावरूय कोत्ता. आनीकूय आख्खीच रात सारल्या उपरांत धाकटलोच खंय बुराक जाता आनी उजवाड भितर सरता. आनी तेन्ना हे दोगूय ताका पळयतात आनी उपरांत ताका आदार दिवंक येतात. प्रितीच्या बरी भावनो, ही धाकटलीच काणी, पूण ही धाकटलीच काणी आयच्या आमच्या ह्या नियाळाक आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात ताचेर आमकां लक्ष घालूंक आपयतात. पयले सुवातेर पयलो देवाक शिणटालो, ताचें मागणें जालें शिणोवप. दुसरो फकत मागणें करतालो, पूण तिसरो मागणें बरोबर आपलो वावरूय ताणें चालू दवरलो. प्रेयर एंड वर्क गो टुगेदर. आयज मिसावांच्या आयताराक आमकां कसलो संदेश काय? आयचें पयलें वाचप, सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां कितें सांगता? देव काकलुतसार, देव नितीदार, देव मनशाचें तोंड पळोवन नीत करिना. देव सगळ्यांक एके भाशेन वागयता, पूण देवाचो केरीत हुस्को जावन आसा सांडलोलें सोवें, भायर आयलोलें सोवें, अनाथ सोवें, विधवा सोवें,
दुखवलेले सवे हें आमकां पयलें वाचप सांगता. आनी देव जेन्ना ती मागणें करतात, ताळो उबारतात देवाक, देव तांचे मागणें आयकनासतना केन्नाच रावंक ना, केन्नाच रावना हाची खात्री पयलें वाचप आमकां दिता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलू आपल्या जिविताचेर नदर मारता. सावलू आसलोलो तो पावलू जातोच देवाचेर फाती येता. कश्ट ताच्या जिवितांत असलें, दूख ताच्या जिवितांत असलें, पूण कितें म्हणटा, म्हज्या जिवितांत हांव एक बरें झूज झुजलो, शेवट पर्यंत हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळ्ळो. आनी ह्या भावार्थाची मुजरी दुबाविरेत एक दीस देव म्हाका दितलो, हें ताचें मागणें जावन गेलें. जाल्यार शिवर्तमानांत आमकां कितें मेळटा, फारिजेव आनी दंड वसुलदार दोगूय मागणें करूंक येतात, दोगूय मागणें करतात. कशे भाशेन ताचें मागणें जाता काय, फारिजेव दुसऱ्याच्यो चुक्यो काडून आपले मागणें करता. आपूण बरो, आपूण सात्वीक, आपूण सुपिरियर, हें ताचें धरण जावन गेलें. आपल्या जिवितांत गर्विश्ट, गर्वान भरलेलो मनीस ताचें सगळें वयर काडटा आनी ते दंड वसुलदाराचे बाबड्याचें वयर काडटा. दुसरे सुवातेर दंड वसुलदार आसा. दंड वसुलदार कितें करता, पवित्र पुस्तक काय बरें सांगता, तकली पासून वयर काडिना हूंय, आपली तकली बागोवन धाकटेंच मागणें ताचें, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. एकूच मागणें ताचें, देवाची काकलूत मागता. हें गरजेचें. देवाचे काकलुतीक उगटो जाता, सायबा म्हज्यान कांयच करूंक जायना, म्हाका तुजी काकलुतीची गरज, हांव तुजेर फाती येता सायबा. हें कितें दाखयता, ल्हानविकायेन खालतिकायेन वागता. ल्हानवीक घालतो मनीस आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत सगल्यांक मानता. ल्हानविकायेन खालतिकायेन जियेतलो मनीस आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता, दुबाविरेत एक दीस स्वर्गार पावतलो. आयज मिसांवाच्या आयताराक आमकां कसलो संदेश काय. प्रितीच्या बरी भगवनो, मिसांवांक वो मिसांवाचो वावर करून मिसांवाच्या गांवांत वचूंक गरजेचें न्हय. जायते बरें आमी चिंताय, हांव आनी थिंग कितको वयतलें, थिंग वचोन केसो काम करतलें, कितको जातो मोकोडे, तें म्हाका जावचें ना. प्रितीच्या बरी भगवनो, मिसांवाचो वावर मिसांवांत वचूंक गरजेचो न्हय. मिसांवाचो वावर म्हज्या घरांतूच म्हज्यान करूंक जाता. आमी घरांतूच सुरू करुया. पयले सुवातेर हांव एक घोव कसो, हांव एक बायल कशी, आमी भुरगीं कशीं, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वाचुया. देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवया. देवाचें उतर वाचून ताचें नियाळ करुया, आमच्या कुटुंबाक लावुया आनी उपरांत तें दुसऱ्यांक परगटुया. कशें, उतरांनीच न्हय, कोन्यांनी. आमच्यो कोन्यो गरजेच्यो. मागणें म्हणटात तें फकत मागणेंच न्हय, मागण्याचे बरोबर कोन्यो आसूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर कसल्यो कोन्यो, घरांतूच दुसऱ्याचो हुस्को आसा काय म्हाका, म्हजो घरांतलो वांगडी गडे पिडेंत पडटा, म्हजो हुस्को आसा काय ताचें सवें एकवट सांबाळूंक. हांव जेन्ना एकवटान जियेता तेन्ना म्हज्या कुटुंबाक हांव जेजूक परगट्टा. एकवट जेन्ना हांव सांबाळटा तेन्ना आमच्या कुटुंबांत शांती आसा. हांव जेन्ना मोगान जियेता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक एक देख जाता. तर पयले सुवातेर प्रितीच्या बरी भगवनो, आज पयली आमकां शिकोवण कुटुंबांतूच जेजूक परगटुया. कुटुंबांत आमी जेजूक अनुभवुया आनी जेजूक अनुभवून आमच्या कुटुंबाचे देखींतल्यान जेजूक आमच्या शेजाऱ्याक दिवया. दुसरे सुवातेर
म्हजी वागणूक म्हज्या शेजाऱ्या सोबे कशी जाल्या काय? शेजाऱ्याक ओ क्रिस्ती दुसऱ्या धर्माची जायती मनशां आसात. म्हाका पळोवन हांव जेजूक परगट्टा काय? आयताराचे हांव मिसाक वेता, हांव तेर्स कोत्ता, नोवेना कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण हांव जेजूक परगट्टा काय? क्वेश्चन मार्क आमकां. आनी हांव कित्याक म्हणटा, जायते पावटी आमचें जिवीत देखीचें जायना. म्हज्या शेजाऱ्याकूच पयले खातीर क्रिस्ती भावा भयणाकूच म्हजें जिवीत जायते पावटी जेजूक मानता तसलें जायना. जेजूक हांव परगटिना कित्याक जायते पावटी हें आनी बेश्टें मिसावयता, हें जिवीत कितें? हो आनी बेश्टो मिसावयता, हेगे जिवीत कितें अशें म्हणटात काय? ओ हांव मिसाक वचून ही क्रिस्ती मनशां काय बरीं एकामेकाच्या मोगान जियेतात, एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात. हांव जेजूक म्हज्या शेजाऱ्याकूच परगट्टा काय? ओ हांव क्रिस्ती मनीस कसो म्हज्याच व्हडपणाचेर म्हज्याच गर्वान भरून हांव दुसऱ्यांक पयस दवरता काय? दुसऱ्यांक वायट देख जाता काय? आनी तिसरे सुवातेर म्हजें मागणें कशे भाशेन जालां काय? म्हज्या घरांत म्हज्या वाड्यांत पवित्र सभेन हांव मागण्यांक वेळ दितां काय? मागण्या बरोबर हांव दुसरो वावर कोत्ता काय? म्हज्यान मागणें करून पवित्र सभेंत जायती जबाबदारी आसा. पवित्र सभेंत इगोजेंत आमी संस्थेंत भितर सरून हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कितल्यो संस्था आसात, हांव एक पूण संस्थेचो वांगडी काय? म्हाका एक एक संदी मेळटा तेन्ना हांव जेजूक म्हज्या फिरगोजेंत परगट्टा काय? हांव लिबां दितां, म्हाका वेळ ना, तें काम ती कोतलीं, तें काम तेंचें. हांव सुरवातेक म्हणटालो तें काम पाद्रीचें, तें काम माद्रीचें, देव संदेशकारांचें, PPCच्या वांगड्याचें. हें म्हणून आय एम ट्रायंग टू एवॉयड संद्यो मेळटात त्यो हांव पयस कोत्ता काय? आयज एक एकल्यान आपल्या जिवितांत भितर सरचें, आपल्या जिविताचे नधर्माची धर्म परगटण्याचो वावर. हांव म्हणटालो सुरवातेक सगळ्याचो जाणी बावतिजम घेतला ताचो बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं आमी जेजूच्या 3 कार्यांनी वांटो घेतात. विशय इन द प्रॉफेटीक मिशन ऑफ क्रायस्ट, प्रिस्टली मिशन ऑफ क्रायस्ट एंड किंगली मिशन ऑफ क्रायस्ट. 3 मिसांवां बावतिजमांतल्यान आमकां फावो जाल्यान. जेजूच्या प्रवादीपणान, जेजूच्या पाद्रीपणान आनी जेजूच्या रायपणान. जाल्यार प्रितीच्या बडी बाबलो, एका प्रवाद्याचो वावर कितें काय? बरें आसा तें अदीक बरें करूंक आदार दिवपाचो, पूण वायट आसा ताचेर निशेध मारपाचो हो प्रवाद्याचो वावर. जे वायट कितें चलता, भ्रश्टाचार चलता, ताचेर निशेध मारपाचो. हें हांव कोत्ता काय? दुसरे सुवातेर हांव जेजूच्या पाद्रीपणांत वांटो घेतां. आयज आमी मिसाची भेट भेटयतात, यादनीकूच भेटयना, सगळीं सांगाताक ही मिसाची आमी भेट भेटयतात. मिसाचे भेटेंतल्यान हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतां काय? म्हज्या जिविताचें समर्पण देवाक कोत्ता काय? देवाक आर्गां दितां काय? आनी तिसरे सुवातेर आय शेअर इन द किंगली मिशन ऑफ क्रायस्ट. हांव जेजूच्या रायपणांत वांटो घेतां. रायपण कसलें काय? ते फारिजेवा भाशेन दुसऱ्यांचेर जबरदस्ती चलोवपाचें, दुसऱ्यांच्यो चुक्यो काडपाचें. हांव जेजूच्या रायपणांत वांटो घेतां, सेवे चाकरेच्या. जेजून हेंच आमकां उक्तें केलां. आमी सदांच ह्या संवसारांत जियेतना सेवा चाकरी करून जेजूक सेवे चाकरींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक आदार बोड मागतना होच जिवो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो. आयज जेजू लागीं एकूच मागणें करुया, सायबा तुका दुसऱ्यांक परगटूंक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी. अशें जावं.